सीएम तुमची मिटींग आशिल्ली आता सेपरेट परत तुम्ही सगळे आमदार मंत्री वांगडा एक मिटींग भारतीय जनता पार्टीची लेजिस्लेचर विंगाची मिटींग आशिल्ली. लेजिस्लेचर विंगाचे मिटींगेंत लेजिस्लेचरचो सगळो कामकाज हो सांगपाच्या संदर्भात आशिल्ले आनी एकंदर फाटले 4-5 दीस जो इन्सिडन्स ज्या पद्दतीन भासयलो वता की कोणाचे तरी अन्याय जाता म्हणून त्या खातीर हांगासर ज्या फोरमाचेर जेणी ज्या पद्दतीचे डिस्कशन्स करपाक जाय ज्या पद्दतीचें आंदोलन करपाक जाय तें कायद्यान आंदोलन करचें. बट ज्या पद्दतीन हांवें दिसताय म्हटलां म्हणजे जाका आंदोलनाची मर्यादा ओलांडून आमच्या एखाद्या मंत्र्याचे घरा कडेन वचप आनी तेजें घर उद्ध्वस्त करपाचो ताका मागीर मारपाचो येदो तेजो प्रयत्न करप गाळी थवप आनी अशा पद्दतीचो प्रयत्न जो केला पयलीं तातूंतल्यान आतां एकटोय सुटचो ना. ताजेर कडक एक्शन जी आसा पयली ती आमी घेतले कारण एक खंय तरी लिमीट जी आसा पयली ती लिमीट तेंच्यांनी क्रॉस केल्ली आसा म्हजें सरळ म्हणणें आनी तें तांकां सगळ्या जाणांक भोगचें पडटलें सरळ आसा. कारण आंदोलन करपाक प्रत्येक फावटी मार्ग आसा आनी तें आंदोलन तेंच्यांनी त्या मार्गान करपाक जाय. तेंच्यांनी लॉ एंड ऑर्डर आपल्या हातांत घेतल्या पयलीं तें लॉ एंड ऑर्डर हातांत घेतलं ते एकटोय मनीस सुटचो ना. तेंचेर केसीस जातल्यो काय कशें कितें तूं थोड्या दिसांनी पळयतलो फक्त केसीस दी तेजेर जाता तितकी कडक एक्शन जाता. तशेंच सीएम आमी पळयलें जो मॅन हँडल म्हणटाले हांव परत एकदां सांगता त्याच बरोबर रातचो एखाद्या ऑफिसान रावप रातभर म्हाका सांग एखाद्या ऑफिसान 6 जाली ऑफिस सोंपता थंय रावपाची कितें गरज आशिल्ली. आमी तरी सुद्दां लेडीज आशिल्ले म्हणून रावपाक सांगलें. आज उपाट पुडो आमी रातची जर भायर काडली जाल्यार लेडीजांक भायर काडली म्हणटलें म्हणून आमी ताका परत सांगलें की बाबा तुज्या बरोबर महिला आसा पण रातच्या एखाद्या ऑफिसान न्हिदप. आतां त्या ऑफिसान आयज कंप्लेन दिल्या फायली चोरी गेल्यो म्हणून आपल्यो त्या फायली आतां फायली कोणाच्या घरा कडेन सोदप आनी त्या लोकांच्यो ज्यो फायली सोदता त्यो आतां कोणाच्या घरा कडल्यान आमी हाडप. त्या ऑफिसांतल्यान कंप्लेन दिल्या तिणी आतां त्या लेडी ऑफिसर आशिल्ली पळय न्ही तिणी कंप्लेन दिल्ली आसा. आपल्याक वेगवेगळ्यो गाडी चोवल्यो किंवा आपल्याक वेगवेगळ्या प्रकारे केल्या तेजेर एक्शन तेजेर मागीर शी इज नॉट अ लेडी मागीर तिच्या ज्या पद्दतीन तिका पुलीस प्रोटेक्शनान भायर काडचें पडलें. रातभर रावपाची गरज नासलेली आनी रातच्या ऑफिसान रावत नासलें काम तर आंदोलन करचें कोणी ऑफिसाच्या भायर येवन करचें आसलें. ताका रावपाक जाय आसलें आझाद मैदानाचेर आंदोलन करताले तें करचें आसलें किंवा ऑफिसाच्या भायर करपाचें. ऑफिसान भितर रावन आंदोलन नासलें. ताका दुसरे दीस सकाळीं बी आमदाराकूय सांगलेलें की तूं बरे भशेन भायर सर म्हणून थंयच्यान. पुलिसांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केल्या तुमच्या प्रेसाच्या उजीर केल्या की ताका सांगलां की तूं थंयच्यान भायर सर की भायर सरप कारण तूं हांगासर रावल्ल्या कारणान शेनवार आनी आयतार थंय आमी बसोन रावतले. अरे वट बसोन राव ऑफिसान बसून रावपाचें कसलें आंदोलन करपाचें ऑफिसाच्या भायर बसून राव आनी आंदोलन कर. आमी ऑफिसाच्या भायर बसून रावलो ताका थंयसलो धांवडून घातलो ना. ऑफिसाच्या भितर आशिल्लो ताका थंयचो उखलून हाडटाना तो आपूण पडला म्हणून सांगता. खंय तरी आमी काल पर्यंत जे आसले पयलीं आमकांय दिसतालें की बाबा हय ही इज अ कलीग ही इज अ MLA प्रॉपर वेंतल्यान ताका काल पर्यंत सांगलेलें की आमी तुजें एखादें चल आंदोलन केलें ठीक आसा बाबा म्हणून पण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी चलयलां आनी ज्या पद्दतीन फुडें वचूंक सोदता पयलीं हे एक गोंय वेगळ्या पद्दतीच्या विचारसरणीन फुडें व्हरपाची शक्ती आसा ती अशा सोडचो ना आनी अशा पद्दतीची मेंटेलिटी जी आसा पयलीं ही गोंयांत चलची ना. कारण गोंयकारांकूय कळपाक जाय खरें कितें आनी खोटें कितें हेजी एक बाजू करचें ना. प्रत्येक फावटी खंय तरी जातीचो आनी धर्माचो आदार घेवन हांगासर प्रत्येक फावटी भिवपाचो प्रकार जो करता पळय तें चलचें ना. म्हणून सांगता हांगासर सगळे जाण जे आसा पयलीं हे गोंयकार आसात आनी सगळे जाण हांगासर स्ट्रिक्टली ज्या पद्दतीन तेंचेर एक्शन घेवपाक स्ट्रिक्ट कायद्यान तेंच्यांनी कायद्यान आंदोलन करचें आसलें कायद्यान एक्शन घेवपाक जाय तिकेचेर कायद्यान एक्शन घेतली वयता. सीएम त्यो फायली चोरी जाले म्हणटा त्यो ह्या इन्सिडन्सा मागीर जाल्या त्या इन्सिडन्साच्या मागीरूच जाल्यार तेंच्यांनी आतां जेन्ना चॅक करून पळयलें पळय न्हू तेन्ना तेंच्या ऑफिसान तांकां कळ्ळें की आपली फायली मिसींग आहा म्हणून आनी तेंच्यांनी आयज कंप्लेन दिल्ली आसा. ओके